हांव मंजुनाथ दुकळो, दामोदर देवस्थानाचो अध्यक्ष. आज गुलाला लागून हो बायट दिता. सकाळपासून भाविक येत आसात. ह्या फावट ट्रॅफिकाचो अरेंजमेंट केल्लो आमी पार्किंगाचो, तो सक्सेसफूल जाला. लोकांक पार्किंग मेळटा, गाडयांचो मुवमेंट सुरळीत आसा. लोक भेटेक येतात, तेही एक 5 मिनटां भितर भेट घेवन 5 ते 10 मिनटां भितर लोक भेट घेवन भायर सरतात. जेवणाची हांगा लायन सारकी सिस्टमॅटीक चालू आसा. लोक पिंक म्हणजे सध्या तरी कावंटराचेर सगळ्या पिंक कलरच वापरप चालू आसा. म्हणजे आमी काल बायट दिल्लो, पयर बायट दिल्लो, ताजो इफेक्ट जाला. सद्या पर्यंत अजून पर्यंत गुलाल बरो चलता. लोक कोण येतात आनी गुलाल बरे भशेन एन्जॉय करचो. सिस्टमॅटीक आसा ते म्हणजे सिस्टम चालू आसा. पोलिसांनी ह्या फावट बरो नेट धरला आनी सगळें सिस्टमॅटीक चालू आसा. लोकूय बरे भशेन येवन भेट घेवन वतात. तशेंच चालू दवरचें आनी आयचें हें फंक्शन बरें सक्सेसफूल करचें अशें तुमचे कडेन मागता. जय दामोदर. सांजचो प्रोग्राम कितें जाता तुमी सांजचो आतां अंदू आमी हरशीं एक्चुली आमी 3:15 गुलाल स्टार्ट जातालो. 4:15 म्हणसर पालखी थंयच्यान हालयताले रंगनाथा देवळा थंयच्यान. अंदू ती 5 पर्यंत आसतली, म्हणजे सगळ्याक थंय भेट घेवपाक मेळटली. ताजे नंतर पालखी भितर येतली. भितर येवन जातकीर मागीर पालखी एकदां आरती बिरती जाल्यो की देवा न्हेसून परत न्हेसयतात. म्हणजे आयची आरती आतां पालखी भितर येतकीर जातली सांजची 5:30. ताजे नंतर मागीर लोकांक भेट स्टार्ट जातली. ती भेट लोक आली भेट ऑफिसर म्हणजे पूण 11 सुमार जाल्ली. पूण एक 11:30 पर्यंत भेट चालू आसतली. म्हणजे लास्ट कोण लोक येयसर भेट चालू आसता. ताजे नंतर तांगेलो नवरदेव म्हणून एक कार्यक्रम आसता, तो जाता. आनी ताजे नंतर मागीर आरती जावन प्रसाद वांटून आयचो गुलालाचो सुवाळो सोंपता. हांव भावेश सुनील दामोलेकार. आयज आमचो दामोलेचो गुलाल बड्या उमेदीन पार पडला आणि भोवसंख्य अशे लोक, म्हणजे आमकां दिसतालें की शाळेच्या कारणाक लागून लोक कमी जातले किंवा एक्झामी आसा हेका लागून काळ कमी जातले, तशें कांय ना. पूण दामबाबाचेर विश्वास दवरून प्रत्येक जाण आपल्याक जाता तशें येवन हांगा गुलाल खेळ्ळा आणि आपली जे मागणें आसा ते गुलाल रुपींतल्यान दामबाबा कडेन मागला आणि दामबाबान तसोच तेंचेर आशिर्वाद दिल्लो आसा. ज्या ज्या लोकांची मनाची जी कामना आसा त्यो सगळ्यो दामबाब आयज पूर्ण करतलो आणि गुलालान न्हांवून परत आपल्याला देवळान वतलो. आणि ह्या सगळ्यां भितर आपलो आनंद जो आसा तो प्रत्येक जाण हांगा गुलालाच्या रुपान आमी उधळयतात. आणि अशा पद्दतीन हो गुलाल आमचो जाता. आणि ह्या गुलालाक हांव सगळ्यांक गोंयच्या लोकांक, दक्षिण गोंयच्या लोकांक, कुशावतीच्या लोकांक, उत्तरेच्या लोकांक सगळ्यांक मना काळजांतल्यान गुलालाची परबीं दिता. आणि अशे व्हडा उमेदीन आमी हो गुलाल मुखारय खेळयतले अशी आशा बाळगेता. आणि आमच्या माटोव त्या वतीन सगळ्या गोंयकारांक परत एकदां ह्या गुलालाच्यो शुभेच्छा दिता.